Yes, good evening. आज आमचे 10th असेंब्ली सेशनाचो आज दुसरो दीस. आज दुसऱ्या दिसाक आमचो आज एक 0 आवर आमी घेतलेले. ते म्हणल्यार आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे जे आमची कॉन्स्टिट्युएन्सीक जे पावर फेल्युअर जातात अख्खे जावं आमचे वेगळी जावं आंबेली असोलना चिंचिणी देवस्वार ड्रामापूर सालजोरा तेजे भाशेन दिगारपाली सांजदिया हांगा आमचे कंटिन्युअस प्रॉब्लम आहा कितें लायट येता वयता आनीक जायतो टायम जालो हे आमी फॉलो अप करीत आहात आनी ते अजून प्रॉब्लम सॉल्व जायना आहले. सो फाटल्या पावसा मान्सुनाकूय तेंच जालें आतांय तेंच जालें कंटिन्युअस वयता म्हणून आतां जायत्यो आमी मिटिंगेय घेतल्यो चीफ इंजिनियरा कडेन घेतल्यो चीफ इंजिनियर आमच्या ऑफिसांकय वयन गेल्यो. सो जायते ताणें कितें करपाचें तें प्रोसेस तें फायनलायज केल्लें पूण तें फास्ट जावपाक जाय म्हण आयज कॉलिंग अटेन्शन घायलें आनी आयज हेका 0 आवर घायल्लें आनी ह्या 0 आवराक आयज पावर मिनिस्टराकूय कळोन येयलें खरेंच प्रॉब्लम आहा म्हणून आनी ताणें एक्सेप्ट केलो आनी एश्युरन्स दिलो म्हाका तुजी कामां करतलो म्हणून. तेजे भाशेन आमचें आयज कॉलिंग अटेन्शन हाडलें तेजे आमचे सिवेरेज अख्खे गोंयांत मॅनुअलांक सिवेज भायर सरता आनी शेतां पिड्यार जाता न्हंय पिड्यार जाता तेजेर हाडलें आनी हेका लागून आमकांय प्रॉब्लम जाता. आमची रिवर साला जे डायरेक्ट सिवेज खरेबानार मडगांव रिवर साला वयता आनी थिंगा फिशींग एक्टिविटीज बंद पडलो आहाय. युजली थिंगा फिशींग एक्टिविटीज जाताले आनी त्या खरेबांदार थिंगा हाय टायड लो टायड जाता तेंय जायना आनी तें आतां अख्खी न्हंयच पोल्यूट जाल्ली आहा. ते सोगट्यांनी अख्खे गोंयचे मोस्ट पोल्युटेड रिवर म्हणटे डिक्लेअर जाल्ली आहा. फाटीं हायकोर्टांनी बॉम्बे हायकोर्टांनी गोंयांत तेणेंय हेजे इंटरव्हीन जाल्लो आहा आनी ते गव्हर्मेंटाकूय इन्स्ट्रक्शन दिलां हें बेगीन साफ करता. सो आमी गव्हर्मेंटाक मागलो हाजे कॉलिंग अटेन्शना हें बेगीन साफ जावपाक जाय आनी ही आमची न्हंय जे नुस्तेकार 12 म्हयने हे न्हंयत काम करतात तेंचें हें नुस्त्याचें बिझनस बंद पडपाक शिरीपणा. तेजे भाशेन एक आमचे सिवेजाक लागून सांजे दियार सदांच प्रॉब्लम आसता. जायती पावटी थिंगा आमचे पोल्युशन बोर्डाक इन्स्पेक्शन पासून जालें सिवेज लायन थिंग घायलो आहा. लास्ट मान्सुना आमी ते चयल्ले ते चेंबर्स आहाय ते मॅन्युअल ते ओवरफ्लो जातात पावसाच्या दिसांनी. सो ह्या वर्साक सेम प्रॉब्लम जाला आनी आमचो तो रामनागरी म्हणून एक वाडो आहा थिंगा रामनागरी तेंचो सेप्टीक टँक ना ती तेंचो सिवेज आहा ती डायरेक्ट नालान धाडटाले पूण आतां डिपार्टमेंट म्हणटा ते कनेक्शन दिलां आसतना आतां नालांतल्यान ते सिवेज दिसली पडटा आनी थिंगा आमकां उदक शेतांक ती उदक नालां आहा तें दिसती पडटा काळी जालो आसता कित्याक पोल्युशन बोर्ड येता आनी रिपोर्ट पॉझिटीव मेळटा. सो हे प्रॉब्लम सॉल्व जावपाक जाय म्हणून आमी डिमांड केलो आनी आमची शेतां आमची न्हंयो आहा त्यो आमी सांबाळपाक जाय. सो आयज म्हजे दोनी हेचे आहले आमचे अजून म्हणजे बजेटाचेर हांव उलयलो आयज बजेटाचेर हांव फाल्यां उलयतलो. आमगेलो डे 2 सोंपलो आनी जे भाशेन आमी सांगलोलें की हे पाटी आमी 7 जाण आसोन आनी लॉट्स एक रुलिंगाक एक ऑपोजिशन हे भाशेन लॉट घालू नये. सो आमगेले लॉट येयलो नाय आमगेले लॉट येना आसतना आज तिनी एलएक्यूआक म्हाका जाप घालपा मेळ्ळी आनी तिनी एलएक्यूआचेर हांव उलयलो आनी तिनी एलएक्यूआचेर हांवें एक प्रश्न मांडलो. सो फर्स्ट एलएक्यू आहलो फ्रीडम फायटराचे जे भुरगे आहाय तांकां जॉब दिवपाचो आनी तेजेर हांवें मुगे प्रश्न मांडलो की 2% रिझर्वेशन आसता. सीएमान म्हणलें की सगळ्यांक ऑलरेडी जॉब दिवन जाले पूण ऑलरेडी काउंटर केल्लो की जॉब दिवन जालना जायते भुरगीं उरले आहा फ्रीडम फायटराचे जे भुरगे आहले तेंगेले मुखावेल जनरेशना ही जायती उरली आहा आनी तितूंतलो एक कायदो आहा की 2% रिझर्वेशन वाया जीपीएससी ए ग्रुप आनी बी ग्रुप जावचे म्हूण. सो हेजे कितें केलें काय म्हणून आमी तेंकडेन विचारलें चीफ मिनिस्टरान घोडबोड केलो आनी आन्सर दिनासतना गुणायले आनी ए आनी बी कॅटेगरी ना म्हणून सांगली आनी हेजेर मागीर आन्सर दिवंक ना. सेकंड मागीर एलएक्यू आयली बाय डिलायला लोगो गेले आनी इरिगेशन कनाल तेगे एक प्रोजेक्ट आहलो. सो तेजेर आमी एक फ्लो काडलो की हो जो प्रोजेक्ट आहलो एक 3-4 वर्स पयलो होच प्रोजेक्ट 12 कोट्यांक फ्लोट जाल्लो आनी 12 कोट्यांक फ्लोट जावन हो फायनली थिंगाच आडायन दवरलो आनी ने परत एस्टिमेट केली आनी न्यू एस्टिमेट करून 9.75 क्रोजाचे हाडलो. सो आमी विचारले मिनिस्टरा कडेन बाबा ही 12 कोट्यांची एस्टिमेट तशीच धरून 9.75 कमी करून कितकोन तुगेलो ही लायन जातली कनाल लायन जी आसा ती कशें करून जातली आनी कोण रिस्पॉन्सिबल
हे कित्याक अशें की तुमी पयलीं 12 कोटी केली, मागीर बंद केली, मागीर 9.75 केली. सो हाजोय आन्सर तुमी बरो क्लियर दिलो ना. आनी मागीर घुसपायले, क्वेश्चन हाडले, तुमी 12 कोटी ऑलरेडी केले न्ही बजट, जाल्यार मागीर कित्याक कमी केलो बजट? तो म्हणपालो कमी जालो बजट कित्याक लायन कमी केली, लेंथ कितली लेंथ कित्याक कमी केली? तुका एस्टिमेट करता असो कोणना? तूं गव्हर्मेंटाक सर्वंटांगे टाइम वेस्ट करपा आयले तुमी. हे तुमी चौकशी करपा जाय. यू हॅव टू फायंड आउट तुगे डिपार्टमेंटाक सारकें काम चलना. हे आमी फ्लोर ऑफ द हाऊसाचेर आमी एड्रेस केले, तरी पूण घुसपायन आन्सर तेमी सारको क्लियर दिवना. तिसरी एलएक्यूआचेर आमकां म्हादयाचें उलोवपा मेळ्ळें. आनी म्हादयाचें उलयता आसतना आमी सरकाराक कॉर्नर केलो की तुमी चोयले जातले इन जून जुलय व्हडलो प्रोटेस्ट जालो. सगलो लोक एकठांय जालो आनी बॉर्डरीचेर एकठांय जालो लोक. गोंयचोय लोक थिंग गेलो आनी प्रोटेस्ट केलो कित्याक कर्नाटकान उदक डायवर्ट केलो म्हणून. जेन्ना ही गोष्ट जाली तेन्ना गोंयच्या सरकारान आनी गोंयची जी प्रभाव हेची टीम आहा तेमी सुप्रीम कोर्टाक सांगलें की अशें जालें म्हूण थिंगा ना. डिड दे फायंड आउट की इसी तेंगे कॅन्सील करपाक या इसीचे कितें प्रश्न घातले? ना. हे सगळें करपा जाय आसलें. जेन्ना कित जाता तेन्ना तुवें त्यो आडकोड्यो थिंग घालपा जाय. तेन्ना तुका आमी एक स्टेप मुखार बॅरियर घालीत रावतले. हे तेमी घायले ना. हे आमी सांगिल्लें तेंका. आनी हे सांगून मागीर परत भासाभास जाली. मदें वेलांतूय गेले ते आयकनाय म्हूण. आनी तितूंतल्यान एक डिमांड हांवें घातलो की वीकली म्हादयाचे वीकली अपडेट दिवची गोंयकारांक. प्रत्येक गोंयकाराक वीकली अपडेट. तूं सॅटर्डे जाल्यार सॅटर्डे दी जाय तो दीस दी, पूण वीकली अपडेट. वॉट हॅज हॅपन्ड इन दीस वीक अबाउट म्हादय? खूंय पावला आमगेलें, कितें केलां आमगेलें, लॉयरान कितें केलां, सरकारान कितें केलां, हे म्हादयाचे अपडेट दी म्हूण. तेमी जेन्ना हो डिमांड घातलो तुमी सगळ्यांक चोयलो जातलो की सगळे रुलिंगांतले जे आमदार आहाय ते उलय 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 अशें कोन्न ते एग्रेसीव कोन्न हे करपा लागले, टॉन्ट करपा लागले अशें दिसलें. आनी हांव एक वाटेन म्हणटा तूं म्हादयाचेर अशें करून कित्याक तुमी करता? तुमी कित्याक म्हादयाचेर तुमी अशें करता? हे सगळें आमी करता आसतनाय तेमी अशें करून डिसरिस्पेक्टफुल मॅनरान. तो डिसरिस्पेक्ट म्हाका जायना, तो डिसरिस्पेक्ट म्हादया जाता. तो म्हादय आमची आवय सगळ्यांचीच, पूण तेमी जे भाशेन ती भाशा दाखयली आज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस, इट वॉज व्हेरी डिसरिस्पेक्टफुल. आनी गोंयच्या लोकांक चोयचें तें. आनी तेजेर सावन मागीर आमी कॉलिंग एटेन्शनाचेर येयले. तेन्ना कॉमन कॉलिंग एटेन्शनाचेर आमकां सिवरेज सगळे आज ओव्हरफ्लो जातात. तुमी सावथाक गेले, नॉर्थाक गेले, सिवरेज ओव्हरफ्लो जातात. आमी सरकाराक पतन याद केली की रिव्हर साला सिवरेज येता. मडगांव आनी फातोर्डा सावन 8 कडेन पॉयंट्स फायंड आउट केले डब्ल्यूआरडीन. आनी ते प्लग इन करपा जाय. ते प्लग इन करना जाल्यार ते हुंय सावन घाण येता. सगळ्यांक गेली मडगांवची तशी सगळ्यांची घाण येवन नल्लांतल्यान येवन न्हंयत वयता. सो ती घाण तुज्यान जर तर बंद करपा जाय जाल्यार पयलीं सद्या सगळी ती घरांत सिवेज कनेक्शन दिवचें पडना. ते करता म्हळ्यार 1 वरस लागत या 10 वरस लागत. पूण ती घाण येता ती प्लग करपा जाय. प्लग केली जाल्यार ती घाण आहा ती उदक निवळ येतलें न्ही. सो तें करपाक म्हूण आमी जिओ बॅग म्हणून इंट्रोड्यूस केले 2023 विथ डब्ल्यूआरडी मिनिस्टर. निलेश काब्राल तेन्ना पीडब्ल्यूडी मिनिस्टरूय आसलो. तो येवन पयलो, दिगंबर कामत येवन पयलो, सगळ्यांनी येवन पयलें. सक्सेसफूल मॉडल. पूण तेमी तो मॉडल एडॉप्ट करना. कित्याक? तो मॉडल वेन्जीन हाडनी. सो तेंकां लॉस जातली. पूण अजून तेंगेलो नॉर्दर्न ट्रंकूय जालना, सिवेजूय जालना, तशेंच सिवेज चलता. आज कोलवात सिवेज प्लांट हाडलो आनी सिवेज प्लांटान सगळो बॅक येवन कोलवा जे पॉवर पंपिंग स्टेशन आहा ते पंपिंग स्टेशनार सिवेज येवन फिशरीज आगे जे ऑफिस आहा थिंगा सगळ्या शेतान सगळे सिवेज घाण सगळी. आनी ही घाण आज ते म्हणटाय की लोकांनी म्हणटाय ते सिवेजीन चोक केला, सॅनिटायझेशन आनी पॅम्पर तसली घातला. सो हांवें चीफ मिनिस्टराक कॉर्नर केलो की तुमी लोकांचे घायनाका. तुमगेले डिपार्टमेंटा फेलियर आहा, तुमगेले इंजिनियरिंगाचे फेलियर आहा, तुमगेले कॉन्ट्रॅक्टराचे फेलियर आहा. ती पायपलायन बसल्या आनी तो सगळो बॅक येला आनी तुम ते बॅक येले ते तुमचे डिपार्टमेंटाचे घेवपा नाका म्हूण, कॉन्ट्रॅक्टर आपल्याचे घेवपा नाका म्हूण लोकांचे घालता की लोक डायपर उडयता म्हूण. कोण डायपर उडयता टॉयलेटांतूं? डायपर टॉयलेटाक घालपा जाता फ्लश मारता तेन्ना? टॉयलेटूच जाम जातलो मरे, तो पायपान हुंच पावतलो. सो हे तेका सांगलें तूं तुगे मिस्टेक आहाय तूं धांपा लोकांचे घायनाक म्हूण की लोक हें करता म्हूण. ते एडमीट जाला ते म्हणला की दे वील लूक इन टू दीस. मागीर आमकां झिरो आवाराचेर उलोवपा मेळ्ळें. झिरो आवाराचेर हांवें एक गोंयकारा पासत गोंयच्या लोकां पासत हांवें एक झिरो आवर मांडलो की सरकार जेन्ना उदका बिलां लायटी बील हाली करना तेन्ना आमचे पेनल्टी घालता की आमी सुबेज हाली करपा जाय.
पूण सरकार जेन्ना आमगे स्कीम ज्यो आहा गृह आधार जी आहा लाडली लक्ष्मी जी आहा जे सिनियर सिटीजन आहा तारोट्यांची स्कीम आहा ह्यो स्कीम जेन्ना आमची पेन्शन आहा ती टायमार मेळना आमगे जाणटेल्यांक त्यो स्कीम टायमार मेळना जाल्यार सरकारानूय आमकां इंट्रस्ट दिवपा जाय न्ही सो हें मांडलें हांवें म्हणलें अशें करून इंट्रस्ट ऑन डिले पेमेंट करपा जावो आनी हो पेमेंटाचेरय पूण टायम टू टायम पयशे येवपाक शकता सो हें मांडून आमी चर्चा केलीचेर बट एज युजल हो सरकार आपल्यागेलो गुन्या केन्ना मानून घेना आनी हो सरकारागेलो गव्हर्नन्स मॉड्यूल फेलियर जाल्लो फकत लोकांक हें आतां मान्य जावपाक जाय की बाबा टायम टू टायम पयशे येवपाक शकता सरकार जर सारका गव्हर्नन्स सारका जाल्यार म्हयन्याचे 27 तारखेर 28 तारखेर म्हयनो काबार जाता म्हणल्यार पेन्शन तुगेल्या अकाउंटाक पावपाक जाय हें जावन मागीर लास्टाक आज इव्हनिंग हांव बजेटाचेर उलयलो बजेटाच्यो खुबश्यो गोश्टी हांवें सांगल्यो सीएजीन ज्यो फायंड आउट केल्या त्यो दॅट वी आर एन अंडर स्पेंडिंग स्टेट आनी ओव्हरऑल हांवें गोवा गव्हर्नमेंटाचो करप्शन बजेट करप्शन मेन्यू कार्ड 2025 म्हणून रिप्रेझेंट केलो तेजे स्टार्टर्स कमेस केले स्टार्टर्सांतल्यान हांवें करप्शन कसले करप्शन आहा तें सांगलें थिंगसोन हांव मेन मेन्यूआचेर येयलो जे भाशेन हॉटलान आमी मेन मेन्यू येता ते भाशेन स्मार्ट सिटीचे करप्शन जे आहा जॉब स्कॅम पीडब्ल्यूडी जॉब स्कॅम्स ही सगळी करप्शनां विथ फिगर्स बजेटाचे ते हांवें एक्सपोज केले आनी फायनली डिझर्टाचेर येयलो आनी डिझर्टाचे जे भाशेन बकलावा आसता ते भाशेन बकलावांत कितकोन ते फ्लेक्स आसता ते भाशेन गव्हर्नमेंटागेले 441 सरकार आमकां बजेटांतल्यान गेले ते बजेटांतल्यान आश्वासन दाखयल्यो ते आश्वासनांतल्यान 441 बकलावा भाशेन सगल्यो आश्वासनां फेल जाल्यो फकत 121 आश्वासनां कंप्लीट जाल्यो हो मेन्यू कार्ड हांवें प्रेझेंट केलो तांकां लजेर घातले आनी तांकां सांगलें तुमकां लज ना कित्याक सीएजी सांगत आसा की तुमगेले फायनान्स डिपार्टमेंट बजेट दाखयता माउंट एव्हरेस्ट दिता आसतना मोती दोंगर काल जे भाशेन चिप्सा पॅकेट म्हूण सांगलें चिप्सा पॅकेट म्हूण तुका मोती दोंगर म्हूण तुका माउंट एव्हरेस्ट फोटोयट म्हूण तुका सीएजीन सांगलें तुका पूण तुमगेले फायनान्साक लज ना आनी लज नाशिल्ले तुमगेले फायनान्स आनी लज नाशिल्ले तुमगेले सरकार हें म्हणून हांवें आज बजेट स्पीच बोली थँक्यू फिगर्स चेंज केला म्हणून तुम्ही कितें मेन्शन केल्ले लास्ट टायमाचेर फिगर्स कितें चेंज केले म्हणून ते फायनान्साचे तेंच्यांनी लास्ट एक्शन करून होय इकॉनॉमिक सर्वेचेरय उलयलो हांव इकॉनॉमिक सर्वे रिपोर्ट गेले ते मार्चांत ह्या वर्सा मार्चांत 25 मार्चाचेर इकॉनॉमिक सर्वे रिपोर्ट प्रेझेंट केलो 25-26 मार्चाचेर इकॉनॉमिक सर्वे रिपोर्ट वॉज प्रेझेंटेड आनी ताजे ते फिगर्स आशिल्ले ते फिगर्स आमी असेंब्ली जाले म्हणटरी थोडे आमगे एक्टिव्हिस्ट भावांनी आनी हांवें मागीर ताजे फाटल्यान आमी एक्सपोज केले की रॉंग आसा म्हणून आनी ते रॉंग आहा म्हणून एक्सपोज केले म्हणटरी एप्रिला 4 तारखेर तेमी ते एडिट केले ऑनलायन सो म्हणजे कोणाच्यान एडिट करपा जाता इकॉनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आनी एडिट केले आमी सांगिल्ले तितलेच 2 वर्सांचे पूण मागीर आमी सांगना की आनी 4 वर्सांचे रॉंग आसा म्हणून आनी ते आज दाखयले ताका की आनी 4 वर्सांचे तुमचे रॉंग आहा म्हणून सो तुमी एडिट करतले काय म्हणून आता सो अशी परिस्थिती आहे सरकाराची कोण कित टायप करता कोण कित घालता नंबराचो हेड सगळे बुरा हेस्ट करून दवरलो आहे सरकारान आनी आमकां निमाण करून होंडाक आणून वयतले म्हादय हाऊस कमिटी एक्टिव्ह आहा ते तुमी डिमांड करता विकली अपडेट जाय म्हणून म्हादय हाऊस कमिटी लास्ट मेळ्ळे आनी तेजे फाटल्यान कांयच ना तेंगेले कांयच अपडेट ना टायम टू टायम ते सुप्रीम कोर्टाक अपडेट करनाय टायम टू टायम ते जाय ते भशेन मांडनाय सो म्हाका दिसता आमी फकत सांगिल्लो आतां की डिमांड विकली अपडेट प्रेस घेवन कोणे पूण तुमगेले एक मनशान रिप्रेझेंटेटिव्हान कितें जालें तें सांगपाचें तेन्ना म्हाका दिसता हे सरकाराचेर प्रेशर येतलो